नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव आलिशा आनी आयज आमी आयिल्ले आसा ह्या सावड्डे मतदारसंघान. तर आमच्या वांगडा आसा गणेश गांवकार, तो हांगासरलो उमेदवार. तर सर, तुमकां गोमंतक टीव्ही कडल्यान येवकार दिता हांव. तर म्हाका सांगात, आतां हांगासरल्या लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा तुमच्या बाबतींत? तुमी सगळ्याक भोवलें आसतली. लोकांचो प्रतिसाद म्हणजे कितें आसा की ह्या फावटी सादारण 75 to 80% वोटर्स जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर आसा. तर तुमी आतां म्हणलेलें आसा की तुमच्या पक्षा बरोबर आसा. तर हांगासरल्या लोकांचो जो गरजो आसता, जे तुमी आतां लोकां खातीर जे डेवलपमेंट करपाचें आसा करतले, तर हे कितें म्हणून आसतलें? लोकां खातीर कितें फायदो करपा खातीर तुमी कितें डेवलपमेंट करतले? आमच्या मॅनिफेस्टो प्रमाणे एक पयली गजाल कितें आसा की आमकां मायनींग विदीन 1 year स्टार्ट करपा जाय. तेजे फाटल्यान प्रायोरिटी आमची आसा ती कशी आसा की एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा त्या युथांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी प्रोजेक्ट हाडून रोजगार दिवप हो आमचो मुख्य मुद्दो आसा. आनी त्याच बरोबर दुसरी गजाल सांगतलो हांव की लोकांचे जे कंप्लीट जमनी ज्यो आसा ह्या मतदारसंघाच्यो वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान तेंचे मालकी हक्क तांकां दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. तर आतां तुवें आतां मायनिंगाचो टॉपीक काडलेलोच आसा की आतां फाटली इतली वर्सां जाली की आमचें मायनींग आजून सुरू जाता म्हण जायत ना, पूण जायत्या लोकांक त्रास जाला ह्या बाबतींत. सो त्या लोकां खातीर मे बी तो कोण आतां त्रास सोंसतात त्या लोकां खातीर, त्या मनशां खातीर तुमी कितें करपाक चिंतला? आतां मायनींग पॉलिसी जी पळय आसा, मायनींग पॉलिसी भितर डंप पॉलिसी येता. ती पॉलिसी ऑलरेडी सरकारान एप्रूव केल्ली आसा. त्या खातीर इमिडिएटली फाल्यां इलेक्शन जाले उपरांत डंप हँडलिंग चालू जातलें आनी ट्रान्सपोर्टेशन बाकीचे एक्सपोर्ट बिक्सपोर्ट चालू जातले. सायमल्टेनियसली सादारण 20 मिलियन टन आमचे कडेन हो ओर आसा. तो चालू करता आसतना गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म जाल्लें आसा. तेज्या माध्यमांतल्यान स्लोली जे पळय लिजां आसा ती रिन्यू करून तितूंतल्यान सगळें मायनींग एक्चुअल मायनींग एक्सकवेशन आसा तें चालू जातलें. तर आतां आमचें आतां तुवें आतां म्हणलां की मायनींग तूं चालू करतलो. तर आतां आमचे इलेक्शन्सूय लागीं पावल्ले आसा. तर हें सगळें तूं निवडून येवच्या पयलीं करूंक सोदता की निवडून येतोच मागीर बी तूं काम करपाक सुरवात करतलो लोकां खातीर? हें तर एक सरप्रायझींग क्वेश्चन विचारलां मुगो. इलेक्शनाक फक्त 5 दीस उरल्या. 5 दिसां भितर मायनींग चालू करप शक्य आसा काय? मायनींगूच न्हू सर, म्हणजे आतां तुवें निवडून येवच्या पयलीं तुवें आतां कितें काम केलां जायत लोकां खातीर. सो तें तुवें आतां कितें केलां की लोक तुकाच वोट करतलो म्हणून हांवें सांगपाक? आतां हांव तुका एक सांगता. म्हाका लोकांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली 2012 ते 17. त्या 2012 ते 17 जें पळय कितें काम केलें तें जर तुवें मातसो आढावो घेतलो जायत जाल्यार सगळ्या लोकांक कितें खबर आसा की ती 5 वर्सां आमची भारतीय जनता पक्षाची गणेश गांवकार लोकांनी दिल्ली संदी 5 वर्सांची. त्या पिरियडाक जाल्ली सादारण एम्प्लॉयमेंटाची सगळ्यांक तेंच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळटली सादारण 1700 एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळा. ते कंपेर करीत जाल्यार ह्या 5 वर्सां म्हाका दिसता 1700 सुद्दां मेळनासचो ना. म्हणजे 170 सुद्दां मेळ्ळे आसचे ना. तो 1700 आनी हे जर तुवें कंपेर करीत जाल्यार 10% सुद्दां आसचे ना. बाकीचे जे पळय कामां आसा सगळ्याक हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आसा तो ऑटोमॅटिकली तो जाताच. तो कितें जाता, पंचायत रेजोल्युशन दिता, पंच सगळे एफर्ट्स करता आनी ते ऑटोमॅटिकली जाता. एम्प्लॉयमेंटाची अत्यंत गरज आसा तेच्या फाटल्यान एक रिजन सांगता. आमच्या मतदारसंघात सादारण 6500 एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड चेडवां चेडे हे युथ्स आसा. तो जर प्रॉब्लेम जर आमी सॉल्व करपाक शकले ना वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान जाल्यार प्रचंड प्रमाणात फुडें भवितव्य कठीण आसा. त्या खातीर तें करपाक आमचे सगळे सहकारी जे पळय आसा, मेन लिडर आसा, तांकां घेवन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हो आमी सॉल्व करतले. आनी लोकांक कॉन्फिडंट आसा, कित्याक आमचेर कॉन्फिडन्स आसा आनी आमी कॉन्फिडंट आसा की हें आमी करपाक शकतले आनी हें आमी करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर दुबाव घेवपाची अजिबात गरज ना. तर आतां तुवें युथाचो टॉपीक काडलोस, तर आमचे यूथ आहा आतांचे तुवें म्हटलें की जायते चेडवां चले आसा की तांकां जॉब्स ना, बेकार आसता घरा. तर आनी तांकां चडशे जाणांक गव्हर्मेंटूच जॉब जाय. तर ह्या बाबतींत तुका कितें म्हणणें आसा? ना, गव्हर्मेंटूच जॉब जाय म्हणना लोक. हांव एक सिंपल एग्जांपल दिता. म्हजे कडेन गव्हर्मेंट जॉबाची ऑफर लेटर येयल्ले लोक सुद्दां कितें केल्या ती एक्सेप्ट करून नासले लोक आसा. कित्याक ते सांगता. थोडे भुरगे आमगेले बरे पोस्टाचे प्रायवेट कंपनी आहा ज्या जाग्यार तांकां 50,000 रुपया सादारण सॅलरी मेळटा, मागीर तांकां गाडी मेळटा, रावपाक घर मेळटा. अशा भुरग्यांनी म्हणटा ते रिजेक्ट केल्ले आसा गव्हर्मेंटाचे जे पळय जॉब मेळ्ळे आसा ते. त्या खातीर कंपल्शन अशें ना
पूण तो कितें जाता तेजो प्रॉब्लेम की सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणजे कितें एक सेक्युअर्ड जॉब जायो. प्रायवेट जॉब आसल्यार कितें जाता की बाबा ती चलतली कंपनी काय कितें कितले वर्सां चलतली. आनी आमचे सावर्डे मतदारसंघाचे भुरगे जे पळय आसा न्ही ते सगळे म्हणटा ते हुशार आसा आनी त्या खातीर जो जॉब मेळटा तो पयलीं ते एक्सेप्ट करता आनी मागीर तेंच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाण ते फुडें वचपाचो प्रयत्न करता. तर आतां आनीक म्हणजे जॉब जालेच पूण आतां आनीक अश्यो आमचे गांवच्यो बायलो धर तूं ती शेती करता तांकां केन्ना केन्ना अशें प्रॉब्लम जाता की तांकां आतां भाजयो बी विकपाक जाय जाल्यार तांकां भायर बसपाक दिना म्युन्सिपालिटीचे लोक येवन तांकां धांवडायता. सो तांच्या खातीर कितें तुवें चिंतलां की कितें सुविधा करतलो म्हण? पयली गोश्ट कशी आसा म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघाक एकूय म्युन्सिपालिटी ना. 7 पंचायती आसा आनी पंचायतींनी जे पळय मार्केट बिर्केट करपाक ते आमचे सगळे सरपंचांनी ते प्रपोजल जर केले जायत जाल्यार ते आमी इजिली तांकां हेल्प करतले आनी त्या माध्यमांतल्यान तांकां आमी प्लेस अवेलेबल करतले मार्केटिंगाक. तर आतां आमची प्लेसीचे तुमी सांगला पळय की आतां ही जागा आसा सावर्डे जागा आसा तर ताजी कितले पर्यंत उदरगत जाल्या आनी जावपाक जाय दिसता तुका? आनीक कसली उदरगत म्हणटा तूं म्हाका समजना. उदरगत म्हणजे आतां तुवें लोकां खातीर कितें मे बी हय कॉमन सपोज आतां कोण टॉयलेटी करप मे बी कितें तांकां एक सुविधा खातीर बांदून दिवप की चल लोकांचो फायदो जातलो फुडें तशें कितें त्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसता आनी मोर ऑर लेस म्हाका दिसता हो विशय जो पळय आसा न्ही तो ऑलरेडी नियरींग टू 100% ही फेसिलिटी लोकांक दिवपाची ऑलरेडी सरकारान कंप्लीट केल्ली आसा. आनी ज्या जाग्याचेर खंय समज जर चुकून समज जर उरली जायत सुद्दां जाल्यार आमच्या पंचायतीचे पंच मेंबर सरपंच हे ते प्रपोजल धाडले जाल्यार सरकार ते इजिली एक्सेप्ट करून ते बांदून दिता. तर आनीक एक क्वेश्चन अहो म्हणजे आतां तुमी BJPचेच तर आतां हांगासर आमकां अशें कळलां की लोक म्हणटा की BJP आसा पण कांयच डेवलपमेंट करूंक ना ओ मे बी BJPन डेवलपमेंट केला पूण तो लोकां पर्यंत पावंक ना लोकांचो फायदो जावंक ना हाचेर कितें म्हणणें आसा तुका? आतां खंयची पार्टी डेवलपमेंट करूं ना म्हणजे पेक्षा ज्या मनशाक लोक जबाबदारी दिता त्या मनशान जबाबदारीन जर काम केलें जायत जाल्यार तें काम जाता. आनी त्या खातीर हें करूं ना तें करूं ना आज पर्यंत जे पळय गोश्टी काही घडल्या पळय न्ही हांगा त्यो कोणी आपल्याले घरचे पयशे हाडून करूं ना. ते सरकाराचेच पयशे आनी सरकाराच्याच पयशांनी केल्लो डेवलपमेंट. आनी तुमकां पत्रकारांक हांव मुद्दाम करून सांगूंक सोदतां तुमी प्रॉपर स्टडी करिनासतना खंयच्याय मनशा कडेन जी बाजू मांडटा ती चुकीची आसा. ती कशी ती हांव प्रूव करून सांगता. तुमकां खबर आसना ह्या मतदारसंघाची लेंथ आनी ब्रेथ 60 किलोमिटर आसा सावर्डे मतदारसंघाची. कुडचड्यार पळयल्यार फक्त 5 किलोमिटर आसा. हो डिफरन्स जर पळयलो जायत न्ही तुमी एक कुडचडी धरा जावं आनी खंयच्या मतदारसंघ धरा एक पर्टिक्युलर सांगना एक एग्जाम्पल म्हणून सांगता जाल्यार 12 पटीन हो मतदारसंघ मायज आसा. सरकारान जर फाल्यां सकाळीं जर समज जर कितें जर 5,000 रुपया समज दिले कोणाक कुडचड्यार जाल्यार आमकां 60,000 रुपया दिवपाक जाय. आनी ही सगळी स्टडी करूनच आमी हे फुडले जो पळय आमचो प्लॅन आसा तो 12 पटींनी मेळ्यार ह्या मतदारसंघाचो डेवलपमेंट जातलो. हो थोडोसो तुमी अभ्यास करचो पडटलो. सगळे पत्रकारांक म्हजी एक विनंती आसा की सावर्डे मतदारसंघा बद्दल उलयतना पयलीं जी पळय जॉग्राफिकल जी एरिया आसा आनी तेजी सगळी जर म्हायती जर घेतली जायत जाल्यार तुमी बरे भशेन क्वेश्चन करपाक शकतले आनी जो डेवलपमेंट जालो तो तुमकां दिसतलो अशें म्हाका दिसता. तर सर अशें न्हू की आमी एक बाजू घेताच कशी जी आमकां लोकां कडल्यान कळलां की आतां इतले वर्सां BJPचे सरकार आसले सो लोक म्हणटा की तेजो आमकां कांयच फायदोच जावंक ना. तर अशें तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता की सर आतां फुडें पासून आमी तुका हेल्प करतले फुडें पासून आमी BJPकूच निवडून हाडटले तर ह्या बाबतींत कितें म्हणपाचें आहा तुका? हांव तुमकां आतां एक सांगता फायदोच जावंक ना पळय म्हणटा न्हू हें हांव अजिबात मान्य करिना. तुका खंयच्या पंचायतीचें सांगपाक जाय एक पर्टिक्युलर पंचायत तूं समज जर घेतली जायत न्ही हांव एक एग्जाम्पल दिता तुका काले पंचायतीचें. काले पंचायती 2012 ते 17 आमचो मंडळ अध्यक्ष काले पंचायतीन येता. तूं जर काले पंचायती एंट्री घेतली जायत ते कलनाथ देवाचें मंदीर आसा तेजे फाटल्यान एक उदकाची टाकी बांदिल्ली आसा. त्या टाकीचें उदक वेड्यो म्हणटा गांवांक वयता. मातशें तूं एक समज 100 मिटर फुडें जर चल्लें जायत जाल्यार एक बरो ग्रावंड थंय जाल्लो आसा उजवी सायडीच्यान. तेजे आनी एक 50 मिटर जर तूं फुडें येयली जायत थंय एक शिमित्रीचें बरें रिनोवेशन केल्लें आहा. तेजे नंतर आनी एक 200 मिटर जर तूं फुडें गेले जायत जाल्यार थंय एक आमी म्हणटा ती सार्वजनीक मसण FRC अंडर जागे घेवन केल्ली आसा. थंय पंचायत बिल्डींग जाल्ली आसा. थंय एक हेल्थ सेंटर जाल्लें आसा. हालींच एक व्हडली टाकी बांदून थंय कामामाळ म्हणटा थंय सगळे वॉटर सप्लाय त्या एरियेचो हें केल्लो आसा फुलफील केल्लो आसा.
आमचे अध्यक्ष बी जे आसा जे विलास देसाय म्हाका सारकें खबर आहा आतां थंय ओवरब्रीज रेल्वे ओवरब्रीज जाल्लो आसा सगळे गांवांतले रस्ते बिस्ते सामके म्हणजे ते वेवस्थीत हॉटमिक्स जाल्ले आतां न्हू फाटल्या 5 वर्सांक आनी हें जें पळय सगळें हांव तुका सांगता न्ही तो फायदो जावना हेजो अर्थ कितें तर फायदो जावप म्हणजे कितें बोल्सांनीच पयशे पडल्यार फायदो जावप असो म्हाजो तुका प्रश्न आसा त्या खातीर फायदो जावना म्हणटा ताका विचारपाक जाय कितें फायदो जावना तो अशा पद्दतीन सगळ्यांक आनी बाकीचे त्याच्या स्किमी ह्यो त्यो सरकाराच्यो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्यो स्किमी आसा त्या तुमकां कितें दिसता की प्रत्येक गजाल ती वयतना आमी पळय जी नेगेटीव घेवन वचप आनी प्रिजुडायज मायंड जर असलें जायत कांय जावना म्हणून जाल्यार ताका कोण कांय करपाक शकना त्या खातीर पॉझिटिव्ह थिंक करा सगळ्याक तुमी एक पासय मारा तुमकां हांव एक म्हजे 2 मनीस दिता पूर्ण मतदारसंघा भोंवा आनी सांजे येवन म्हाका सांगा फायदो जाला काय जावना तो तर बाब म्हाका आनीक एक सांग की आतां तुवें इतलें सांगलेंच डेव्हलपमेंटाचे इतलें सगळें केलां एक पंचायतीचें उदाहरण तेव्हा मी सगळें सांगोना हांवें 7 पंचायतीचो तुमी जर हिशोब जर केलो जायत तुमकां सांजे कॅल्क्युलेटर घेवन बसचें पडटलें कितले पयशे खर्च केल्या ते ओके तूं हें म्हणटाच सो आतां तूं म्हाका सांग की आतां तूं निवडून येतलो तर तुवें अहें लोकां खातीर मे बी ह्या सावड्डे वाठारा खातीर तुवें कितें चिंतलां की आनी कितें एक डेव्हलपमेंट करून दितलो सांगता हांव तुका आतां तुवें सारको प्रश्न विचारलो आमचे कडेन एक धारबांदोड म्हणटा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती जर समज जर आमी जर केली जाल्यार थंय 2000 एम्प्लॉयमेंट जावपाक चान्सीस आसा नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिवर्सिटी येयली थंय एड्युकेशनल हब जाता हे टोटल इंडिये भितर आनी गोंयाक जे पळय येयल्लें आसा तें सावड्डे मतदारसंघाक येयल्ल्या थंय 1000 एम्प्लॉयमेंट आतां रेडी आसा गोवा गव्हर्मेंटाचे न्हू ज्या जाग्याचे गोवा गव्हर्मेंटाक पयशे घालपाक पडटले खुबशे अशे आनी आमचे कडेन जे प्लॅन आसा ते सेल्फ सस्टेनेबल जावपाचे आमचे कडेन प्लॅन आसा ते करप आमकां हिंटरलँड टुरिजमाक खूब वाव आसा आनी ते सगळे करतले आमी आनी सावड्डे मतदारसंघाची कंप्लीट जी पळय बेकारी आसा ती आमी सामकी टेंडिंग टू झिरो करपाचे आमचे प्रयत्न आसा सगळ्यांचे कोऑपरेशन हो आमचो मेन मुद्दो आसा आनी तेजे नंतर मागीर महिलां लागून एका तेका खूब आमचे कडेन प्रोजेक्ट आसा आमचे एक्सपर्ट तेजेर फाटले 2 वर्सां वर्क करता प्लस गव्हर्मेंट नोकरी ज्यो सरकाराच्यो येता तितूनय आमी प्रयत्न करतले आमच्या भुरग्यांक थंय पुशअप करपाक म्हणजे कशें की तांकां गायडन्स दिवप कशे पद्दतीन तुमी एग्जाम आन्सर करपाचे अशे पद्दतीचे खुबशे शिक्षण दिल्ले ते शिवाय पर्सनली गणेश गांवकार म्हणून तुका हांव मुद्दाम सांगता गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज जी पळय आसा न्ही गोपाळ गांवकार मेमोरियल त्या कॉलेजीन BBA आनी BCA कोर्सीस फक्त लेस दॅन 7000 दिता तुमचे म्हायती खातीर सांगता हांव गोंयाक सोड आख्ख्या इंडिये भितर ह्या कोर्सीस जे पळय आसा ते 70,000 तेजी फी आसा ही एकच कॉलेज आसा गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज धारबांदोड्या ती हे कोर्सीस कमीत कमी प्रायसान दिता त्या खातीर प्रत्येक भुरगें जें पळय तें BBA BCA शिकलेलें आसा तेज्या पप्पा मम्मीक 3 लाख रुपया फायदो जाला आज पर्यंत 3000 भुरगीं शिकून गेल्या ह्या गोष्टीची तुमी पब्लिसिटी करा परत परत तुमच्या चॅनलाची ही गोष्ट दाखया की ह्या लोकांक म्हणटा हो फायदो जालो म्हणून कळ्ळें न्ही ह्यो गोष्टी एड्युकेशनल फिल्डाक आनी एम्प्लॉयमेंटाक ह्या 2 गोष्टीचेर आमी भरपूर भर दितले आनी सावड्डेचे जनतेक मॅक्झिमम तेजी बेनिफीट पावोवपाचे प्रयत्न करतले तर हे आसले हांगासरले उमेदवार गणेश गांवकार आमच्या वांगडा सो सर तुमी इतलें सांगलें म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा